सरकारी काम सामान्य मनशाक घाम अशें सरकारी कामाचे बाबतीत पळोवपाक मेळटा। इतले कोटी मोडले तितले लाख सँक्शन केले अशें मंत्री आमदार सहजतायेन सांगतात, पूण त्या कोटींचे फुडें चीज जाता काय ना हे कोण पळयतासो दिसना। गोंयभर अशे सरकारी नमुने पळोवपाक मेळटात। चोपड्या ट्युरिजम अधिकाऱ्याचे कृपेन भर सर्कलार असोच एक नमुनो दिश्टी पडटा। सोबितीकरणाचो स्पॉट जळारांक पोसवण दिता। कसो कितें ते सांगता आमचो रिपोर्टर संदीप कामोलकर। आता जर जळारी जर तरेतरेचे जाल्यार हांगा एक हे बरें आसा, हे तळे कशें बरें आसा की हांगा ब्रिडींग सेंटर तेंचे जाव येता आनी जर जाले आनी जर आतां चवथीचे दीस आसा, जर कोणाक मलेरिया बी जालो जाल्यार ते व्हडले समजुचे न्हय, कारण हांगा कोणाचोच लक्ष ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो लक्ष ना। आनी एक तर ते हे फावंटन जर बंद जालें नाका जाल्यार हें उदक तरी सोडूंक जाय आसलेलें, खंयच्यान तरी वाट दवरूंक जाय आसलेली। हेका तसली कांयच तरतूद केल्लेली ना आनी तेका लागून हें अशें हें जाल्लेलें आसा। आतां पळयलो तुमी जाल्यार वयर शेळो येयल्लो आसा, खंयचेच डिपार्टमेंट पळयना। ट्युरिजमान घातले गेले परत आनी ती ट्युरिजम परत येना हांगा, एकदां घातलें काय काम जालें म्हणटा। करपाक जाय म्हण डिपार्टमेंट सोबितीकरणाच्या नांवा खाला लायटी घातल्यात, पूण त्यो सेगीतपणान पेटनात। पिकपिक्यो लायटी, लोकांनी तेंकां डिस्को लायटी अशें नांवय दवरलां। घाल म्हटल्यो घातल्यो, पेट्टात काय ना ते पळयात अशें सिनियरान सांगलेंच ना आसूं येता। पळयात सरकारी कामां। आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां ज्यो लायटी दिसता त्यो तेंच्यांनीच घातलेल्यो, पण तेची डागडुजी कांय ना आनी त्यो पेटल्यार पेट्टा आनी मनाक येत तेन्ना पेट्टा। लोकांक ही संवय जाल्लेली आसा पळोवन, नाजाल्यार हे मोदी जे हे काडलेलें आसा ते हे काडून उडोवचे अशें लोकांचे सगळे डिमांड आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी संगीता ओली।